राज्य पावंड्या वयली 147वी गांधी जयंतीचो कार्यक्रम राज्यात ओल्ड गोवा हांगसर मनयलो। गांधी जयंतीच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार आसा। स्वच्छताच्या आणि परिसराच्या हिता खातीरचो हो दीस आसा, अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां। ह्या वेळार आदली वीज मंत्री निर्मला सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर ओल्ड गोवाच्यान संजय मनवली। फाटल्या काळांतलो संसडो पळोवचो, जो आजूय संसडो साक्षीदार आसा गार्बेजीचो, आणि आज ह्या सरकारचो सालिगांव पठारा वयलो गार्बेज प्लांट पळोवचो। गोंय आमकां खंयच्या दिशेन व्हरूंक जाय, महात्मा गांधीचो खंयचो संदेश आमी अंगीकृत करूंक जाय, हो एक समजपा खातीर, हे समजून घेवपा खातीर आयचो दीस आसा। आयच्या दिसा सगळ्यांक एक राज्याच्या वतीन आवाहन करता की आयच्या दिसाचो विचार हो स्वच्छतेचो विचार। आयच्या दिसाचो विचार हो स्वता खातीर स्वच्छता आणि परिसरा खातीर स्वच्छता, ज्या विचारान आमच्या सगळ्यांचे हित आसा। अंदू चिकनगुनिया किंवा डेंग्यू जालो ना म्हणजे कितले समाज जीवन स्वस्थ जाले, स्वास्थ्य कितले इम्प्रूव्ह जाले, हेची एक द्योतक आसा। आणि म्हणून सगळ्या गोमंतकीयांक ह्या व्यासपीठा वयल्यान म्हजी नम्रायेची विनंती आसा की आज गांधी जयंती निमित्त आम्ही संकल्प करूया आणि नरेंद्रजी मोदी जे गेली 2 वर्षां सातत्यान स्वच्छ भारत अभियान हेचो पाठपुरावो करतात आणि गोव्यातय त्याच दृश्टीन आम्ही पावलां उडयल्यान सालिगांव आमचो प्लांट तयार जाला। सगळीकडली गार्बेज पंचायतीक विनंती करून अनेक पंचायती आमकां सहकार्य दितात। ज्या पंचायती कडल्यान ही यंत्रणा बसलेली ना, अजून काही पंचायती आसात जो यंत्रणा बसलेली ना, ती यंत्रणा आमकां उबी करपाचो संकल्प आज अशा पंचायतींनी घेवचो आणि प्रत्येक पंचायतीतलो कचरो हो योग्य पद्धतीन त्याची विल्हेवाट जावन तातूंतसून मॅन्युअर आसात, तातूंतसून पावर आसात जी आम्ही सालिगांव जनरेट करतात। आवश्यक असल्यार राज्यांत 1-2 ठिकाणी आणि आमची करपाची तयारी आसा, पण गार्बेज प्लांट म्हणजे घाण हे जे तकलेतलो कॉन्सेप्ट आसा तो जर वचूंक जाय जाल्यार सगळ्या पंचमंडळांनी, ग्रामसभांनी, अध्यापक वर्गांनी एक दीस सालिगांव वचूंक जाय आणि तुम्ही वचून आयले, तुम्ही वचूंक जाय आणि थंय जेवण बिवण घेवंक जाय। आणि तुम्ही जसे वचून आयले की अंदूच्यो पिकनिको ज्यो आसात त्यो खंय ठरया, पण ते पिकनीक वता आसतना सालिगांव हो एक स्पॉट आसतो तुमकां सगळ्यांक आयच्या